येशू ख्रिस्ताचे चिंतन करून गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे मनयलो। गोयच्या हेर इगर्जेंसयत मडगांवां मॉन्ते हिल कॉपेल आणि दिवचले अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत गुड फ्रायडे मनयलो आणि आध्यात्मिक मूल्यांची याद करीत क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे मनयलो। आपण गोयात न्हय तर महाराष्ट्रात रावता। आपलो कोणा वांगडाच कसलोच राजकीय संबंध ना, देखून आपण कोणाची सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंधूच ना, अशें ज्येष्ठ अभिनेते शरद पोंक्षेचे म्हणले। कला अकादमीचो कारभार हाताभायर गेला म्हणून सभाघरात बशिल्ले प्रेक्षक लेगीत हेच उलयताले। त्या सगळ्यांनी लेगीत सुपारी घेतिल्ली काय कितें असो प्रश्न करीत शरद पोंक्षेन मंत्री गावडेक प्रत्युत्तर दिला। कोंडबाग बेतोण्यात 2 वर्साच्या चलयेचेर हेडपीस सुण्यांनी हल्लो केलो। उपरांत ताका बेगोबेग लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले। मात हॉस्पिटलांत वचचे पयलीं सानुल्यात चलयेक बरड आयिल्ल्याचे दोतोरांनी स्पश्ट केलें। त्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। साश्टी वाठारांतल्यान काळजाक पीळ हाडपी घडणूक उक्ताडार आयल्या। काकान आपल्याच पुतऱ्यांचेर लैंगीक अत्याचार आनी विनयभंग केले। हे संबंधी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फातोर्डे पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या। या घडणुके उपरांत बायलांचो एकवटाची अध्यक्षा आवडा वेगस हांणी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षेचो प्रश्न मांडला। राज्या भायल्यान कामाक येवपी कामगारांच्या भुरग्यांक सुरक्षीत वातावरण दिवपाची गरज आसा। कामगार आयात करपी कंत्राटदारांनी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षे संबंधी उपाय घेवपाची गरज आसा। वास्को 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार आणि खून जाले उपरांत लेगीत हो प्रश्न उप्राशिल्लो। हाचेर आतां फावो तो उपाय करपाचो वेळ आयला अशें वेगस हांणी सांगलें। तोडा रेल्वेच्या धपक्यान उतोडाच्या गाब्रियल क्रूज वाड्यावेल्या माहिया दुरादो हे बायलेक मरण आयलें। पुलिसांनी घडणुकदार धांव घेवन प्रकरणाचो पंचनामो केलो। रेल्वेच्या धपक्यान बायलेक मरण आयिल्ल्यान पुलिसांनी अनैसर्गीक मरण आयिल्ल्याचें नोंद केलें। उपरांत पुलिसांनी ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा।
पेडण्यां ग्राउंड जंक्शना लागसार विजेचो खांबो कारीचेर कोसळिल्ल्यान कारीचें बरेंच लुकसाण जालें. रस्त्यार वचपी एका ट्रकाक विजेच्या खांब्याची तार शिरकली. जाका लागून फाटल्यान येवपी चारचाकीचेर विजेचो खांबो पडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच कांय जावंक ना, मात विजेचो खांबो कारीचेर पडिल्ल्यान गाडयेचो चुरो जालो. केपें आनी पाड्डे वाठारांतली मेळून 2 एटीएम मशीनांची चोरांनी मोडतोड केली. पयलीं चोरांनी पाड्डे स्टेट बँकेचे एटीएम फोडपाचो यत्न केलो, मात ते फोडपाक तांकां जमलें ना. देखून तांणी केपेंच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएमाचेर हात मारलो, पण तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो. केपें पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. शेळडे केपें सांपेऱ्याच्या चल्यान घरांत पार्क करून दवरिल्ली कार चोरली. उपरांत ते कारीचें लुकसाण करून परती कार संबंदीत घरा कडेन हाडून पार्क केली. हो सगळो प्रकार घरा कडेन आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. हे विशीं कार धनी जॉन फर्नांडीस हांणी केपें पुलिशेंत कागाळ दाखल केले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. भारतात किडनीच्या दुयेंसांचें प्रमाण खासा करून 15 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या लोकां मदीं नेटान वाडटा. 2011-2017 ह्या काळांत मुत्रपिंडाच्या दुयेंसांत 11.2% वाड जाली, जाल्यार 2018-2023 ह्या काळांत 16.38% वाड जाल्या. नेफ्रोलॉजी ह्या नामनेच्या निमळ्यान उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांत क्रॉनिक किडनी डिजीज चड गंभीर आसात. हांगाचे 15.34% लोक हाका लागून दुयेंत आसात, जाल्यार शारांनी 10.65% लोकांक मुत्रपिंड संबंधीत समस्या आसात. वायट जिणे पद्दत आनी जिणेंतल्यो जायत्यो ल्हानसान वायट संवयी हाका जापसालदार आसात. मोडसाण सारकिल्ल्या दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोडसाणीक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्लेशें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणीक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण 3 पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतातूय हें संकश्ट दिसता, जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसाचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयल्यात. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचें चड प्रमाण आसा. अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकां फाटल्यान 2.1 मरणांच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या.
खेळ आणि युवा व्यवहार संचालनालयान खेळा शिश्यवृत्ती खातीर पात्र खेळगड्यांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. 2025-26 वर्सा खातीर वट्ट 25 शिश्यवृत्ती दितले. 2024-25 वर्सा राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या खेळा सर्तींनी गुणवत्ता मेळयिल्ल्या आणि 6वी ते 12वी यत्तेत शिकपी उमेदवार शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक शकतात. हे पयलीं मेळिल्ले उमेदवार पात्र आसचे ना. अर्ज आणि हेर माहिती उमेदवारांनी खात्याच्या www.dsya.goa.gov.in ह्या वेबसायटीक भेट दिवची. उमेदवारांनी आपले अर्ज 25 एप्रिल 2025 मेरेन dirspor.goa@nic.in ह्या वेबसायटी वयल्यान सुपूर्द करचे. एक मे सावन एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर चड शुल्क भरचें पडटलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन तशी अधिसुचोवणी जारी करून इंटरचेंज फी वाडपाची घोशणा केल्या. हाचो अर्थ आर्थीक वेव्हारा खातीर एटीएमाचेर आदारून आशिल्ल्या गिरायकांक मुफ्त वेव्हाराची मर्यादा हुपल्यार अतिरिक्त शुल्क भरचें पडटलें. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 1 मे सावन गिरायकांक मुफ्त मर्यादा सोंपतकीच एटीएमा वरवीं केल्ल्या दरेका आर्थीक वेव्हारा खातीर अतिरिक्त ₹2 फारीक करचे पडटले. हे शुल्क वाडीक लागून एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर ₹19 शुल्क भरचे पडटले, जे पयलीं ₹17 आशिल्ले. ते भायर बॅलन्स चौकशी सारकिल्ल्या बिगर आर्थीक वेव्हारा खातीर शुल्क ₹1 वाडला. हाचो अर्थ खात्यांतलो बॅलन्स तपासपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर आतां ₹7 शुल्क भरचे पडटले, जे पयलीं ₹6 आशिल्ले. राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळान राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हळ्यार नीट पीजी नोंदणी खातीर अधिकृत अधिसुचोवणी 16 एप्रिलाक netboard.edu.in हांगा जाहीर केल्या. अधिकृत वेळापत्रका प्रमाण 17 एप्रिलाक दनपारां 3 वरांचेर अधिकृत संकेतथळार ऑनलायन अर्जाची विंडो उक्ती जाल्ली आसा. उमेदवारांक 7 मे रातच्या 11:55 मेरेन अर्ज करपाक मेळटा. नीट यूजी 2025 परीक्षेच्या कॅलेंडरा प्रमाण ही परीक्षा 4 मेक दनपारां 2 ते 5 मेरेन जातली. प्रजासत्ताक दिसा 2026 दिसा जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां 31 जुलय मेरेन उक्ती आसा. 15 मार्चा सावन उमेदवारीची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. ह्या खातीर नामांकनां आनी शिफारसी फक्त राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर ऑनलायन मेळटली. पद्म पुरस्कार, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री हे देशांतल्या सगळ्यात उंचेल्या नागरी पुरस्कारां मदीं आसात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, खेळ, वैजकी, समाजीक वावर, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, भौशीक वेव्हार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा वेगवेगळ्या मळांचेर वावर केल्ल्यांक फावो जाता. वाडट्या उष्णतायेक लागून सध्या काळंगांक बरीच मागणी वाडल्या. मात आतां खप वाडिल्ल्या कारणान बाजारांत भेसळयुक्त फळां तशेंच हेर खाणा जेवणाच्या पदार्थांनी वाड जाल्ली आसा. देखून ह्या बाबतींत आतां भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण सतर्क जाल्लें आसा. तामिळनाडूत अशाच पद्दतीन सुमार 2000 किलो भेसळयुक्त काळंगां जप्त करून तांचो विलो लायलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही काळंगां बेगीन पिकची म्हणून तांकां रसायनाची इनेसांवां दिल्लीं आसात, जाका लागून तांचो रंग लेगीत नैसर्गिक काळंगां परस आकर्षीत दिसतालो. देखून आतां खंयचीय फळां तशेंच भाजी पालो विकतो घेतना सादूरताय बाळगुपाची शिटकावणी भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान दिल्या.
वाढत्या गरमीत कुडीत उदकाचे प्रमाण कमी जाऊन डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय असता तेन्ना अशा वेळार टेट्रापॅकांत मेळटात ते ज्यूस पिवच्या बदला फ्रेश वा ताज्या फळांचो ज्यूस पिवपाक पसंती दिवप बरें. ताज्या फळांचो ज्यूस पिल्यार आंगांत गरजेचें हायड्रेशन आनी उर्जा मेळटा, जाका लागून वाडट्या उष्णतायेचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. ताज्या फळांचो ज्यूसाचें सेवन केल्यार शरिराक म्हत्वाची पोशक तत्वां, अँटीऑक्सिडंट्स, विटामिन्स आनी मिनरल्स मेळटात, जाका लागून आमच्या कुडींतले उदकाचें प्रमाणूय कमी जायना आनी गरमेंत शरिराक दीसभर घटमूट रावपा खातीर मजत जाता. कोविड काळांतल्यान बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाली खरी. जोर थंडी वा तकली दुखली वा आंग दुखिल्ल्यान तर लोक आतां हीच गुळी घेवपाक पसंती दितात. मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितले बरें हाचेर आतां संशोधन चालू आसा. ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयलां. ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता. जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय, कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशें अभ्यासांतल्यान मुखार आयलां. ह्या गुळयेच्या अतिसेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जावं येता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां. दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्स आसूं येतात, तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळचें. मीरा भाईंदर वॉइस विरार पुलिसांनी गुळे वखदा संबंधित कारवायेत 2 शारांनी चलपी ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत सुमार 22.23 कोटी रुपयांचे वट्टत 14.86 किलो कोकेन जप्त केला. पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केली आसा. हातूंत 2 आफ्रिकन नागरिकांचो आस्पाव आसा. ते भायर 4 मोबायल फोन, 2.84 लाख रुपया भारतीय चलनय पुलिसांनी जप्त केला. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. जे कोण दुयेंती परत गरजे भायर सीटी स्कॅन करतात तांकां कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयल्या. हातूंत एका वर्सा सकयल्या भुरग्याक धोको चड आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. सीटी स्कॅन करतना जी मशिनांत ती किरणां असतात तांकां लागून कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय आसता. ह्या धोकादायक किरणांक लागून साबार तरेचे कॅन्सरांक आमी नकळत आमंत्रण दितात. जरी तर सीटी स्कॅनाक लागून मनशाची जीण वाटावपाक मजत जाता आसली तरी लेगीत परत स्कॅन करप तितलेंच धोकादायक थारूं शकता. भारतातल्या राष्ट्रीय महामार्गांची रस्त्यावयली येरादारी 1 मे सावन सामकीच सुरळीत जावपाचे वाटेर आसा. आता GPS आधारीत नवी टोल पद्दत सुरू जातली, जाका लागून फास्टॅग पद्दत बंद जातली अशें कळटा. नवी GNSS ही पद्दत मुळात एप्रिलाच्या 1 तारखेरसून सुरवात जावपाची आसली, पूण कांय तांत्रीक कारणांक लागून ती आतां फुडें धुकलून 1 मे सावन लागू जातली अशें दिसता. GNSS हातूंत सॅटलायटीचेर आदारून टोल जमा करतले, जाका लागून टोल नाक्यांचेर लेगीत आतां येरादारीची गर्दी जावची ना. मात ह्या पद्दतीच्या लॉन्चा विशीं कसलोच निर्णय घेवप जावंक नाशिल्ल्याचें केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान सध्या स्पश्ट केलां.
च्या विशीं जायते गैरसमज आसात. च्या पिल्यार तोंड काळे जाता वा ओठ काळे जातात अशे कांय समज आसात. तशेंच चड च्या पिल्यार बायलांक मांसपण जाता अशेंय म्हणटात. च्या, कॉफी वा जायत्या पेयांमदीं कॅफेनाचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत आसता. कॅफेन ल्हव आमच्या जिविताचो एक अभिन्न घटक जावपाक लागला. जायते जाण दिसांतल्यान 4 ते 5 फावटी च्या आनी कॉफी पितात, जे भलायकेक बरें न्हय अशें म्हणटात. चड प्रमाणांत च्या पिल्यार प्रजनन क्षमतायेचेर वायट परिणाम जाता अशें जायत्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां. भलायकी तज्ञांच्या मतान दीसभर 200 मिलीग्राम कॅफेन सेवन केल्यार तुमच्या प्रजनन क्षमतायेचेर कसलोच परिणाम जायना. ते पुरायपणान सुरक्षीत आसा, पूण 300 मिलीग्रामा परस चड कॅफेन घेतल्यार ताचो प्रजनन क्षमतायेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता. चड च्या पिल्यार बायलांक गुरवारपणान त्रास जावपाची शक्यताय उप्रासल्या. नेरूलचो पारंपारीक नुस्तें मार्केट उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान मातेभरवण केलो. सुमार 150 नुस्तेकारांचेर भर वतान नुस्तें विकपाची पाळी उप्रासली. भायर काडिल्ल्या ह्या नुस्तेकारांक समाज दवरपी सर्वेश बांदोडेकारान रातोरात तात्पुरती शेड बांदून दिल्या. आमकां नुस्तें विकपाक सरकारान बरो बाजार बांदून दिवपाची मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केल्या. एकाच वेळार सुमार 50 पोलीस निरीक्षकांचे बदलेचो आदेश काढला. वास्को पोलीस निरीक्षक कपिल नायकाची एसीबी विजिलन्स जाल्यार मंगेश वळवयकाराची एसीबी विजिलन्सांतल्यान क्रायम ब्रांचीत, तशेंच निनाद देवूलकाराची क्रायम ब्रांचींतल्यान मोपा विमानतळाचेर बदली केल्या. कोडली किल्लपाल वाठारांतल्या खणी आड जयेश पाटीलान केल्ले कागाळीची केंद्रीय खण मंत्रालयान दखल घेतली. तज्ञ अधिकाऱ्यांक घेवन हे खणीची पळोवणी करपाचो आदेश केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या खण खात्याक दिलो. खण वेवसाय सुरू करचे पयलीं केंद्र सरकार तशेंच कागाळदाराक विश्वासात घेवचें पडटलें. सरकारान जबरदस्तीन खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार उच्च न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी जयेश पाटीलान दिल्या. जायत्या जाणांक खूप घाम येता, इतलो की रोखडीच पुराय कूड घामान ओली जाता. ही एक सामान्य समस्या जाका वैजकी भाशेंत हायपरहायड्रोसिस म्हळ्यार खूप घाम येवपाची समस्या. नोव्हेंबर 2019 वर्सा इंडियन डर्मेटॉलॉजी ऑनलायन जर्नलांत एका अभ्यास उजवाडाक आयिल्लो. तशे प्रमाणे देशांतल्या एका नामनेच्या हॉस्पिटलाच्या कातीच्या ओपीडीक भेट दिवपी 832 कातीच्या दुयेंतींतल्या 17.9% दुयेंतींक हायपरहायड्रोसिस जाल्लो. हाचे वयल्यान भारतांत हायपरहायड्रोसिस ही समस्या एक सामान्य समस्या आसा असो निश्कर्श काडूं येता. अशा स्थितीत विसव घेतना, उठतना वा बसतना वा खंयचेय काम करतना घाम येवंक शकता. घाम एक द्रव जो कुडीच्या एक्रीन ग्रंथींतल्यान भायर सरता. हो ग्रंथी कातीत आसता. घामाचें काम कुडीचें तापमान नियंत्रीत करपाक मजत करता. ग्रंथींतल्यान घाम भायर सरतकीच तो द्रवांतल्यान बापशाक बदलून कातींतल्यान ना जाता. हाका लागून आंग थंड जाता. उश्ण हवामानांत वा खंयच्याय शारिरीक हालचाली वेळार कूड स्वताक थंड करपाक घाम तयार करता.